आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या दर्शन दे सोम्या दर्शन दे सोम्या आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या तुझे मुखार तुझे दिव्ये राहिल्या तुझे मुखार तुझे आटला मोग जाऊन काळजा रुपार दर्शन दे सोम्या आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या तुझे शंकर पाया पडता तुझे शंकर आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या आयल्या तुझ्या दारात दर्शन दे सोम्या पवित्र सक्रमेंतांत
सुमी आमच्या समकार तूं आसाय केदें व्हरतें भाग तुजे लागीं येवचें तुजे संगी रावचें तुजें बेसांव जोडचें आनी तुज्या आशिर्वादान भरिल्लें म्हजें जिवीत हांवें पवित्रायेन जियोंक फुडें सरचें सोमिया ना फोवो हांव अस्कत हांव पातकी हांव पूण तुज्या काकुळतीचेर पातयेता आसतना तुजें उदारपण पळयत आसतना तुजी सावळी मुजेर तुवें घालता आसतना सोमिया उक्त्या हातांनी म्हाका तूं वेंगताय उक्त्या हातांनी म्हाका तूं स्वागत करताय उक्त्या हातांनी तुज्या सरशीन येवच्याक तूं म्हाका सोडताय म्हजो देव म्हजो रचणार म्हजो सांबाळणार म्हजो सोडवणदार म्हजो पोसणार म्हजो रचणार ह्या ल्हान उंड्या रुपी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुजें हाजरपण सोमिया हांव हे किरकोळ रचना तुज्या सारक्यांनी स्वरूप दिवन तुवें म्हाका रचलाय तरी हांव म्हाकाच किरकोळ म्हणून वळखता पूण किर्तनकारान सांगच्या बरी तुवें म्हाका इल्लोसो ल्हान देवा वरवीं इल्लोसो ल्हान कर तुवें रचलाय कित्याक तुजे सारक्यांनी स्वरूप तुवें म्हाका दिलाय आनी तें सारक्यांनी स्वरूप हांवें जियोवन तुजे सारको हांवें जावच्याक तूं म्हाका आपोवणें दिताय ह्या तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवच्याक सोमिया तुज्या पांयां तळी हांव आसा ह्या तुज्या आपोवण्याक खाल जावच्याक तुज्या पांयां तळी हांव आसा ह्या तुज्या आपोवण्याक मानून चलच्याक तुज्या पांयां तळी हांव आसा सोमिया तुज्या मुखार हांव आसा तरी तुज्या मुखार हांव रावला तरी म्हाका मागोवंक कळना सोमिया तुज्या मुखार कितें उचारचें म्हूण म्हाका समजना तूंच म्हाका मागोवंक शिकय तूंच म्हज्या तोंडांत तुका मानवोवची उतरां घाल तूंच म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत तुजें पवित्रपण हांवें जोडून तें पवित्रपण म्हज्या उतरांनी हांवें परगट करीशें सोमिया तुज्या कृपेन तुज्या बेसांवान तुज्या आशिर्वादान म्हाका तूं बरें दिंबयेर पडून तुका सोदच्याक तुजें दर्शन करच्याक तुजो मोग जोडच्याक तुजें सांगातपण बगच्याक सोमिया हांव आसा हो थोडो वेळ तुजे सांगाता खर्चोवच्या बराबर तुजें बेसांव जोडून घेवन म्हजें सगळें कुटुंब म्हजें सगळें घराणें म्हजे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्या हांवें मागता म्हण बसयल्ल्या कितें बरें जोडीचें म्हणून आशेवन आयिल्ल्या हे समेस्तांक घेवन सोमिया हांव तुज्या पांयां तळी आसा एक घडीभर उडास आमी करया आज कितें जोडून घे जय खंयच्या शेवटा खातीर मागा जय कितें म्हाका मेळा जय कितें म्हज्या कुटुंबान म्हज्या भुरग्यांक म्हज्या दादल्याक म्हज्या पत्नीक म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक मेळोंक आसा जावंक आसा परगांवांत आसा जावं पुरो बरें काम बरी भलायकी घरांत आसा जावं पुरो शिकपान ताका जैत ह्या ताणें आशेवचो तो फुडार जिवितांत एक सांगातपण मेळोन बरें कुटुंबान जिवीत बांदून हाडूंक आशेवची बऱ्या शिकपान जैत जोडून बऱ्या कामांच्या सोदनेर आसची कुटुंबांत समाधान सोडदोड सवकासाय कितें आमी मागून आयल्या एक घडीभर आमकां सोमियांच्या पांयां तळी दवरया आमचें काळीज आमचें मन ताच्या मुखार उक्तें करया कितें म्हाका मागोवंक आसा म्हज्या सोमिया मुखार आमच्याच उतरांनी आमी ताका भेटोवन दिवया मोगळा सोमिया ह्या पवित्र सक्रामेंतान तुजें हाजरपण म्हज्या देवान म्हज्या मुखार रावचें आनी ह्या देवाक हांवें मान बागोवन नमस्कार करचें ताचे होकळीक उचारची ताची महिमा वाखणची ताची स्तुती करची केदें व्हरतें भाग म्हजें त्रिएक देवाचें हाजरपण त्रिएक देवाच्या नांवी हजर आसून हांगासर ह्या पवित्र उकरिस्तांत त्रिंदादीचो दुसरो जण जावन मोगळा सोमिया आमच्या समकार तूं आसाय आनी ह्या तुज्या वर्त्यापणाक आमी तुका नमस्कार करता आमची जबाब जावन दी सोमिया तुका आराधन करता सोमिया तुका आराधन करता सर मान फावो जाल्ल्या जेजू सोमिया तुका आराधन करता
सर हगळो आप फावो जाल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व स्तुती फावो जाल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व पवित्रपणान भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व भाग्यवनपणान भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व गौरव फावो जाल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व दवीकपणान भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व महिमेन भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व खुरपेन भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व नमस्कार फावो जाल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व खाकोळतेन भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व दयाळायेन भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व मोगान भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व आशीर्वादांनी भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व वैभवान भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व समाधानेन भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता सर्व उदारपणान भरल्ल्या जेजू सोम्या तुका आराधन करता मोकळा जेजू सर्व देवदूतांच्या गायना संगी आमी त्रिएका देवाक आराधन करून गायतांव आनी म्हणटाव ये देवा बापा तूं सर्गींच्या ये देवा बापा तूं सर्गींच्या Krista सकत सगळ्या संवसारार आमी पळयता पवित्र आत्म्याचे ते वारे सगळ्या मनशा कुळा मदें वाळोन आसचे आमी देखता आ सगळ्यांतल्यान आराधना मुखांत्र पवित्र आत्म्याचे सकत मनशा कुळाचेर देंवता जे कितें सर्गी बापान ताच्या पुता मुखांत्र ह्या संवसारी आसा केल्ले पवित्र आत्म्या मुखांत्र ते आज मनशा कुळा मदें भरसून जियेत आसतना त्या पवित्र आत्म्याची सकत आम्हा समेस्त थंय वाळोवन दी त्या पवित्र आत्म्याचें बरेपण आम्हा समेस्तांक भोगूंक मेळोवन दी त्याच पवित्र आत्म्याक मान करच्या मुखांत्र देवाचे आशीर्वाद तुजेर म्हजेर पडोवन दी हे पवित्र Wonderful
वाचया. कीर्तन 61 ओळ 4 ते 5. देवाक अनुभव केल्लो कीर्तनगार कशें आपलें रक्षण सर्वेस्पर करता म्हणलें तो उसारता. तुज्या थंबांत म्हाका ससनाक रावोंक दी देवा. तुज्या पाकाट्याच्या सवळेंत म्हाका आसरो दी. ह्या संवसारी म्हजें जिवीत खंयच्या रितीचें कशें म्हणलें जायते फावटी हांव समजना. देखूनच तुज्या पाकाट्याच्या सवळेंत म्हाका आसरो दी. तुवें म्हजें मागणें आयकलाय. तुजे थंय मात्र म्हाका मेळटा शांती. तूं एकलोच म्हजो बरवसो. मोगाच्या भावा भयणी, समियांच्या समकार रावचें. ह्या पवित्र थळार देवाक अनुभव करचें. नेमकी आमकां एका रितीचें रक्षण, एका रितीचें संरक्षण, एका रितीची भद्रती. भायर कितें घडटा कितें घडना ह्या घडये आमी नेणाव. पूण हांगासर कितें घडटा तूं आनी हांव जाणाव. देवाचें हजरपण ह्या पवित्र एवकारिस्तांत, समियांचें सांगातपण तुवें आनी हांवें हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंता द्वारे आमी भोगचें. हेंच घडीत ताबोर पर्वतार जेजू रुपांतर जाल्ल्या वेळी जेजूच्या तेगा शिसांनी भोगल्लें पेद्रून थंयसर उचारल्लें. जेजू रुपांतर जाता आनी पेद्रू सगळोच उचांबळ जाता आनी म्हणटा समी आमी हांगा आसलें तें बरें. आज तुका समियांच्या ह्या सावळेंत रावता आसतना ह्या रितीर भोगता गे. असलें भोगप म्हज्या थंय येता गे. जर तर म्हजी पातयणी, म्हजो विश्वास, म्हजो बरवसो हांव ताचेर खंचयता, कित्याक तोच म्हजो सर्वस्व म्हणल्यार हांव समजून घेता जाल्यार हें बरेंपण मोगाच्या भावा भयणी तुका आनी म्हाका आनी जायकी भोगूंक मेळटलें. पेद्रोन सांगल्या बरी एक तंबू तुका, एक तंबू एलियाक, एक तंबू मैशेक हांगासर हांव बांदता. पळया तीं उतरां, पळया ताचें तें भोगप, पळया ताचें तें सांगतपण समियांच्या त्या रुपांतरपणांत ताणें भोगलें. आज तेंच रुपांतरपण तुज्या म्हज्या जिवितांत आज जावंक आसा. मोगाळ भावा भयणी, जर तर तूं आनी हांव हांगासर येवन पावल्या नेंगी समियांचें कासर तुज्या म्हज्या जिवितांत. तेणें पावस येता आसतना, तेणें इगर्जेनी नोवेनां सुरू जाता आसतना ह्या पूण थळार येवचें. सांजुच्या वजाच्या ह्या पवित्र थळार येवन देवाचें दर्शन घेवन आनी हेंच आमी सुरवेर मागलें. समिया आमी तुजें दर्शन करच्याक हांगासर आयल्या. दिंबेर पडोवन मागता, तुका आमी लालयता आनी तुजें दर्शन जोडून आमचें जिवीत रुपांतर करून पवित्रपणाचें करून आमी मुखार वेता. तर तोच समी किर्तनकाराच्या उतरांनी तुका म्हाका ताचें रक्षण दिता. ताच्या पाकाट्याच्या सावळ्यांनी तो सांबाळटा. ताच्या पाकाट्याच्या सावळेंत तो तुजी म्हजी जतन घेता आनी आमकां तोच जिविताची भद्रती जावं पावता. मोगाच्या भावा भयणी, समियांत थंय पातयेन जियोवचें, समियांत थंय विश्वास रावचें कितल्या भद्रतेचें जावं पुरो. तुज्या म्हज्या जिवितांतच घडिल्ली ल्हानशी घडीत आमी उडास केली जाल्यार आत्तां हांगासर सकाळीं एकलो सकल वेता आसतना निसरून पडलो आनी पडची रीत पळयता आसतना म्हाका भोगलें हो पडलो उठना कोण ना. पूण पडले उपरांत ताका विचारलें कांय जावं ना, कित्याक पावस येता आसतना वाट निसराता. पूण आमी जागृत करता. पूण थोड्या फावटी आमच्या मतींत आसा ह्या पवित्र थळार हांवें येवन बरेंपण जडी जाय आनी हेंच जावन आसा. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या समियान तुका म्हाका बसोवचें. व्हड्ड रितीर पडाचें म्हणून ना, इल्ले रितीर पडटा हात मोडटा. रस्त्यार चलोन वेतना कोणी एकलो आदळलो, पडलो, ताच्या पेंगाट मोडलें आनी कितें जालें. पूण पळया देवाचें रक्षण. जर तर तो म्हजे बोवारी एका खोट्या बरी रावता, म्हजेर ताची सावळी घालता आनी म्हज्या बोवारी ताचें रक्षण तो करता, ताच्या बडव्यांक म्हज्या फाटल्यान दवरून म्हजें संरक्षण करता जाल्यार त्या किर्तनकारान भोगल्लें ताचें चिंताप थंयसर आमी पळयता. तर मोगाच्या भावा भयणी, पेद्रोन उचारल्लें एक अजाप न्ही, कित्याक जेजूक अनुभव केल्लो ताच्या जिवितांत ताणें भोगल्लें तें चिंताप आज तुज्या म्हज्या जिवितांत तुवें आनी हांवें भोगूंक आसा. जावं पुरो आमच्या घरांत आमचो तो संवसार आसा. म्हाका बरी जावची मनशां आसात, म्हाका जायनातली मनशां आसात. म्हजे शेजार
शेजारा दिश्ट घाली जाल्यार थंयसर पेटो बंकुल्लो आसा आनी हांगासर कोंबी कोंबोता उरलें आसा आनी हें पुरा चिंता आसतना एका रितीचो राग येता पूण हो म्हजो संवसार तरी देवाचें रक्षण ताचेर पातयेनी दवरून हांव जियेत आसतना हर एक म्हाका बरें लागता कोणी खोंकली काडली जाल्यार कोणी शींग काडली जाल्यार कोणेंय थुंकलें जाल्यार म्हाका तें जावं पुरो ताच्या पिडे वरवीं ताच्या उणेपणा वरवीं तो करता म्हणल्यार वळखून घेवंक हांव शकता ना तर कोणेंय एक इल्लो आवाज केलो म्हाका तेका रितीचें बेजाराय भोगता हे दाळां देवाचें रक्षण म्हजें थंय आसा दो म्हजे सांगाता आसा ताका हांव सांगाता घेवन जियेता तर म्हजें जिवीत त्याच देवाक मेचोवचें तसलें जावं पावता मोगाच्या भावा भयणी म्हज्या जिविताची हर एक घडी देवाक वाखणचें तसली आनी त्या घडयेंत हर एक हांवें देवाक मेचोवचें तसलें करूंक आसा तुजेर पातयेवन सोमया हर एका घडयेंत म्हजें जिवीत हांव जियोंक प्रयत्न करता आनी हेंच आमी गीत गावया आनी उबे रावन हें गीत आमी गावया बूक आसा तर यू 31 ಪುಟ 401 सोमयाचें उतर आमकां हर एकल्याक ताच्या दैवीक सक्तेन भरता
आनी आयच्या दिसा देवाचें हें उतर तुका आनी म्हाका कितें सांगता. आमी हर एकलो देवाक लागशिल्लो जावंक प्रयत्न करता. सोम्या हांव तुजो भुरगो, सोम्या हांव तुजें भुरगें. आनी जे देव तुका आनी म्हाका म्हणटा, म्हज्या पुता म्हज्या दुवे, हांव तुका राखोन आसा, हांव तुका आशेवन आसा. तूं केदळा येताय गी म्हणून तुज्या सोदनेर हांव आसा. केदळा तूं म्हज्या सांगाता येताय, म्हज्या सांगाता रावताय, थोडो वेळ म्हाका दिताय गी म्हणून हांव राखोन आसा. तर आज ह्याच सोमयांचें उतर तुका म्हाका कितें सांगता तें आमी आयकुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जुआंचो वांजेल 15वो अध्याय 15-16 वाक्य. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी भायर सर वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यांत. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. देखून बसया. तुमी म्हाका विंचूंक ना. मोगाच्या भावा भयणी, ह्या संवसारांत तुजी म्हजी विंचवण खंयसर? तुजी म्हजी विंचवण खंयच्यांत? तुजी म्हजी सोदनां खंयसर? देवान आमकां रचला, बरें कुटाम दिलां, बरें घराणें दिलां, भावार्थ म्हाका दिला, कुटाम म्हाका दिला, बरी फिरगस म्हाका दिला, बरो वाडो म्हाका दिला. पण म्हजी विंचवण खंयसर पावल्या? आज काल आमकां हर एकल्याक पाद्र्या बांकी आशा आसा. पाद्र्याब जाल्ल्या उपरांत कांय आनीक तिका व्हडलो हुद्दो मेळात गी, कांय माथ्यार कांय बसात गी म्हणलें चिंताप येवचें स्वाभावीक. पळय, आमकां काम मेळोंक आसा. म्हज्या पुताक, म्हज्या दुवेक काम मेळ्ळें. ऑफिसांत काम, क्लार्क जालो जाल्यार तिके सिनियर पोस्ट, मॅनेजर जायचे म्हणली आशा. आमकां सकडांची सोदना. परगांवांक आमी वेता, तिके व्हडलो हुद्दो मेळा जंय म्हणली आमची आशा. आमचे विंचवण यांचं जावन आसा. घर हांवें बांदलें, त्या घरान समाधान तिका व्हडलें घर. कोडयाळांत सिटींत गेलें जाल्यार तिके ग्रेड वाडली. विंचवण म्हजी खंयच्या इस्कालाक म्हज्या भुरग्याक धाडी जंय. कशें शिकयल्यार व्हडना, पूण इस्काल कलें सेंट्रल गी, स्टेट गी, या हळ्ळ्यांतलें गी, पण व्हडल्या इस्कालाचें विंचवण. तुमी म्हाका विंचूंक ना, हांवें तुमकां विंचल्यांत. पळया, देवाचें तें उतर. आमच्या राटावळी मदें, आमच्या कश्टां, आमच्या वावरा मदें देवाचो आमकां जायते पटी विसर पडटा. पळय, हांगासर बसुल्ली आमी कांय विचारलें जाल्यार कितल्या जाणांच्या घरां, आमच्या घरांनी सकाळींचें मागणें आसा. कांय हात वयर घालूंक सांगलें जाल्यार बारीक कश्टांची गजाल. कित्याक हांवें भुरग्यां कडेन विचारचें आसा. आज कितल्या जाणांनी पुता सकाळीं मागणें केलें, दोगा तेगा मात्र हात वयर घालतात. तशें म्हणटा आसतना आमी पुरा बिजी मनशां. काले म्हणटात फादर, सकाळीं 6 वरां भितर ताका पोटा कलें दिवन 6:30 वरार बसार बसयचें, खंय मागणें करचें. पूण त्याच भुरग्याक उपाशी केदळा धाडलें आसा गी? ताच्या पांयांक खाली शू घालून सॉक्स घालिनासतना धाडलें आसा गी? ताका घाल्लें पॅन्ट या ताच्या वस्तुराक ताका झिप्प घालनासतना या ताचें होक्कू या कालें घालिनासतना धाडलें आसा गी? तें पुरा संपूर्ण करता हांव न्ही गी. एक भुरग्याक आलतारी मुखार व्हरून एक बापाचें नेवें काडून आनंद बाप्पा काडूंक की आमकां वेळ ना गी. म्हजी विंचवण खंयसर पावली? म्हजी विंचवण खंयच्या हंताक पावल्या? आज म्हज्या घरांत हांव जियोवन आसा. जायते फावटी आमी म्हणटा म्हाका न्हीद पडना. कित्याक न्हीद पडना? तुजें विंचवण तुवें चुकींत केलाय. तुजें विंचवण तुवें सारक्या रितीर करूंक नाय. देवाचेर तुजें विंचवण कर, ताचेर तुजी पातयणी दवर, ताका तुज्या जिवितान पयलो जागो दी. तवळ तुजें जिवीत बरेपणान भरतलें. पळया, सोमयांचें तीं उतरां.
तुमी म्हाका विंचूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचल्यांत. आज तूं आनी हांव क्रिस्तांव जावन आसा. आज आमच्या घरांनी भक्तीपण आसा. आज आमच्या घरांनी मोग आसा. आज आमच्या घरांत सोडदोड बक्षाणें आसा. हें खंय तावन सोम्यान तुका आनी म्हाका विंचल्या वरवीं आज आमचे मदें हें सगळें जावंक साध्य जालां. तुमी म्हाका विंचूंक ना, आमची राटावळ, आमच्यो संगती. पूण हें कळीत आसून सोमी म्हणटा तुमी म्हाका विंचूंक ना पूण हांवें तुमकां विंचल्यात. काल्याक मस्त आसबदी कर्ण मरतना उडली एक बरी पेट 50,000ची ती कर्ण थंयसर घालूंक. पळया फुलांची रास त्या पेट्यार घालतात. व्हडली मनशां जाल्यार व्हडले व्हडले रीद रीद येतात, फोटे काडतात. लास्ट थंयसर फोंडान घालता आसतना घाल्ली फुलां समेत ती पेट्यांतली वण काडटात. म्हजी विंचवण खंयसर? व्हडलो मनीस हांव, जायत्या इगर्जांनी मार्बलार म्हजें नांव बरयलां, जायत्या व्हडल्या जाग्यांनी म्हजें नांव बरयलां. कोणायकी सडीत फुलां. आतां इल्लेशें चिंता बदलाला. थोडी तरी फुलां दवरा, ना तर पयलें पुरा फुलां काडून मोर उक्तें सोडटाले, ताजो सूट बूट पळोवन दीत म्हूण सांगून. पूण आतां फुलां इल्लीशीं दवरतात. पळया तितलें मनशां थंय आसलें पुरा काण सोडटात. कांय सूट काडूंक जालो जाल्यार तोय काडटे कोण ना, पूण सकट पळयतात न्ही. पूण पळया तर आमचें विंचवण खंयसर? तर ह्या संवसारी हांवें जिवन कितें करूंक आसा, कितें जोडूंक आसा, कितें हांवें व्हरूंक आसा? सोम्यान म्हाका दाखयल्ल्या त्या वाटेन हांव चमकतना ताची खुशी करूंक हांव शकता. आनी हें सगळें सोमी करता. ताणें म्हाका विंचला कित्या पासत हांवें फळ दिजय. कसलें तें फळ? उरचें तसलें, मेल्यारी सांगचें तसलें. हे सायबा तो एकलो मेलो, कितल्या बरो मनीस, कितल्या दुबळ्या धाकट्यांक कुमक केल्ली, कितल्या जाणांच्या घरा पिडेस्त आसा जाल्यार थंयसर भेट दिवची, रांदून हाडून येवचें. कितलें बरेंपण तो करतालो. कसो करतालो की म्हूण आमकां गुर्तू ना, पूण इतल्या बरो मनीस. बरें हेरांनी उलोवचें बरी जाय जाय. अब्बा वो एक पाद्र्या गी सांत गेली, वर्ग जालो गी अब्बा कली एक खुशी. वेताना लोकांक सोडून वेता आसतना लोकांकय बेजाराय, पाद्र्याबाकय बेजाराय जावचो तसो एक संबंध बांदून हाडी जाय. बेजाराय न्ही, कित्याक आमचें जिवीतच तशें. हर एकल्यानी मुखार मुखार वचूंक आसा. भुरग्याक मोगान बसलें, पोटलून धरून एकाच वली भितर घाल न्हिदल्या चेडवा भुरग्याक 1000 कण दिवंक आसा. ताका आवय वट्ट तूं बसोंक न्हिदोंक जायना, ताणें 1000 जावन गोवागेर वचूंक आसा. पळय कितलो मोग आसा जाल्यार, कितलेंय आमी आशिल्ल्यार हें सगळें जिवितांत घडोवंक आसा. आमी फळ दिवंक आसा. उरचें तसलें फळ मोगाच्या बाबा भयणी हर एकल्याच्या तोंडांत येवचें तसलें. त्या मनशा वरवीं, त्या व्यक्ती वरवीं, त्या जाणा वरवीं अशें जालें म्हणून आमी म्हणटा. आमी वतो नाना पाटेकरा विशयान पळयता. साला एक मच्छर आदमी को हिजरा बना देता है, ताजे पिक्चर भारी एक हिट जाल्ले तो एक शब्द. पूण तोच मनीस कितल्या जाणांकी कुमक करता आमकां कोणाकी कळीत आसा गे. फिल्म एक्टर आमी म्हणटा पयशे करतात, पूण हर एक आजुनूय तो 2 रुमांच्या घरा आवय सांगाता जियोन आसा खंय. सगळें ताचें जोड ह्या दुबळ्या भुरग्यां खातीर तो वांटून आसा. ह्या संवसारी तुवें आनी हांवें कितें जोडचें, कितें दवरचें, कितें पुंजोवचें. बरेंपण आमी केल्लें, तें बरेंपण आमी वांटून जियेत आसतना त्या बरेपणाचो फळ आमी जोडूंक शकता. उरचें तसलें फळ दिजय म्हण हांवें तुमकां नेमल्यान, हांवें तुमकां विसल्यान. कुटुंबांत एक बापय जावन, एक आवय जावन, एक पूत जावन, एक धूव जावन, एक सून जावन, एक जावय जावन, फिरगजेक एक विगार जावन, एक पाद्र्याब जावन तुमकां विंचल्या तर तुमची जबाबदारी तुमी बऱ्यान करूंक आसा. उरचें तसलें फळ तुमच्या जिवितांत तुमी बांदून हाडूंक आसा. आनी त्या फळा मुखांत्र अनेकल्याच्या जिवितांत नवेंपण सोदचें तसलें, पळोवचें तसलें, भोगचें तसलें तुमी दिवंक आसा. आज हें खंय थावन मेळचें? ह्याच सोमयांच्या सावळेंत जियेल्यार मात्र पळया सांत आगोस्तीन ताच्या दिंबेर पडोवन ताणें जायते बूक बरयलें. मदर तेरेसा दिंबेर पडोवन 1 वराचो वेळ सक्रामेंता मुखार खर्चून तिचें सगळें जिवीत तिणें शांतीपणाच्या वाटेक ती पावली. आज तिच्या मिसांव सगळ्या संवसारार चलोवन आसा. ह्याच सक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोवन मागलें देव केदींचें निर्फळ करिना. मस्तपटी आमी म्हणटा म्हज्या पांयांच्या गांठी सडिल्ल्यो जाल्यात, म्हज्या पांयांच्या गांठी हालतात. चला न्ही तूं चलोवंक जाता, सैऱ्यांगेर वचोंक जाता. इगर्जेन दिंबी घालतना मात्र पांयांच्या गांठी दुखतात.
जावं पुरो दूख आसा आजकाल आमी केटरिंग जेवता या भायर गेल्लें खाता ताचें ताचो कालें प्रतिफळ जावन हें सगळें आमच्या जिवितांत घडटा पूण ताचेर पातयेवन न्हय हांवें म्हज्या सर्वेस्पराचेर पातयेवंक आसा देवा तुज्या मोगान बरयल्लें हे घडये हांव दिंबेर पडोवन तुका उलो मारता म्हजें जिवीत बरेपणाक रुजवात दिवंक पावता दिंबेर पडोवन मागल्लें तूं आनी हांव जोडूंक शकता तर अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता तें सगळें तो तुमकां दितलो आज हांगासर ह्या पुणतळार तुमी आयल्यात मोगाच्या भावा भयणी एक चिंता मतीन घेवन एक आशा मतीन घेवन एक बरेपण मतीन घेवन समयाच्या पांयां तळी हांव आयला जुजेबाजाच्या ह्या पुणतळार देवा लागीं मागलें तो म्हाका मागोवन दिता म्हणली फातयेणी घेवन आमी येता आसतना हें बरेपण आमी दवरूंक आसा मोगाचें न्हू आज हांव तुमच्या मुखार उबो आसा जाल्यार ह्या जुजेबाजाच्या पवित्र थळार ताचें नांव सांगून आस्पत्रेक गेल्लो पूण जिवन फाटीं आयलो कोरोना लागून मोराचें आसलें पूण मरो ना थंय आसर रितीर कित्याक एक पाद्र्याप जावन म्हाका कळीत आसलें म्हजें लंग्स लिवर पयलेंत वखदा वरवीं पाड जाल्लें 50% गेल्लें म्हणून डाक्टरान सांगलें पूण वेता आसतना सक्रामेंता मुखार हांवें एक शब्द सांगलें म्हाका उखलून व्हरता आसतना येदोळ पर्यंत देवा तुवें म्हाका ह्या सांताच्या सावळेंत राखलाय आतां जुजेबाजाच्या पांयांतळी वचूंक आसा आनी जुजेबाजा म्हाका तुजी वळख ना तूं कोण म्हूण कळीत ना तूं तेणें कुंदापूर तेणें पुरा उलाय म्हणून हांवें पळय आयकल्लें पूण तुका म्हजी गरज आसा पाटी हाड 18 दीस हांव थंयसर पयलेंच कोरोनांत घरांत आसलो इगर्जेंत आसलो पडले उपरांत म्हाका उखलून हाडून आस्पत्रे हाडिल्लें आनी मरता म्हणून राखून आसलें म्हाका 4 दिसांनी डिस्चार्ज जालें म्हज्या पयलें पाद्र्याप देवादीन जालें म्हज्या उपरांतय दोग एक जाण पाद्र्याप मरण पावलें पूण मोराचें जर लावन पाटी आयलो फकत ह्या सोमयांचेर उचारलें तें उतर आनी ह्या पुणतळार जुजेबाजाच्या नांवान जाल्लें तें आचर्यें मोगाच्या भावा भयणी आमी आचर्यें सोदून वचाचें म्हणून ना खंय खंय धांवचें म्हणून ना तुका पातयेणी आसा तुज्या घरा तुज्या आल्तारी मुखार देवाक सरपडोवन तुवें मागता आसतना थंयसर देव तुज्या मागणें आयकता आचर्यें सोदून वचून जावचें न्हय आचर्यें म्हज्या काळजांत देवा थंय हांवें बांदून हाडच्या त्या संबंदांत देवा थंय हांवें जियोवच्या त्या म्हज्या जिणयेचेर आचर्यें घडचें आनी हेंच जावन आसा केदळा आमी सोमयाक मेचून चलता सोमयांचें तें उतार पळया अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो आज तुमच्या मुखार हांव आसा आज आमचे मदले साबार आसात पडल्या त्या भावाचें पेंगाट मोडाचें आसलें पूण आज तो थंयसर दिंबेर पडून सगळो तेच ताणें केलो कितें ह्या पवित्र थळार देवान करचें तें बरेपण कितलेशें आमच्या जिवितांत बरेपण जावन आसा उपकार एक काळजान तसो उपकार बावडूंक हांगासर येतात देवाचें आचर्यें आमकां पातयेणी भावर्ताक विश्वासान आमकां देवान दिवचें तर हेंच पातयेणी विश्वास मोगाच्या भावा भयणी ह्या पुणतळार तुज्या म्हज्या जिवितांत देव आसा करून दी आनी त्या भरवशान आमी मागल्लें आमी जोडून घेवन फाटीं वता आसतना आमकां मेळटा म्हणल्या विश्वासान आमी तें घेवन मुखार सरया आनी तोच येवकरिस्तांतलो सोमी तुका म्हाका हें बरेंपण दिवं दी कित्याक परत तो आमकां म्हणटा तुमी म्हाका विचूंक ना हांवें तुमकां विसला फकत क्रिस्तांवां जावन गळ्यान ते कुरीस घालून बेंतीन घालून कोंत घालून जियोंक न्हय बगार तुमी फळ दिवंक आसा उरचें तसलें फळ तुज्या उतरान तुज्या करण्यान तुज्या जिणयेन तुज्या सगळ्या वृत्तेंत तुवें तें दाखोवन दिवंक आसा ह्या मुखांत्र म्हाका तुमी साक्षी दिशात जाल्यार हेंच जावं पावतलें तुजें म्हजें जिवीत मोगाचें न्हू देवाचें बरेंपण आमी हरी एकलो भोगता देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसार विसला आमी हरी एकल्यांनी देवान केल्लें बरेंपण वळखून घेता आसतना आमी संतोश पावता आनंद भोगता गीत गावून स्तुती करया सोमयांच्या त्या नांवांक सोमयांच्या त्या दैवीक सत्तेक सोमयांच्या त्या दैवीकपणांक आनी तें बरेंपण तुका आनी म्हाका भोगचें तसलें जावं दी तोच अनभोग तोच सोमी पेद्रून जोडुल्लो तो आमकांय भोगूंक मेळोवन दी आमच्या जिवितांत हें एक बरेंपण जावं दी सर्व आमी उबी रावया आनी हें गीत गावन स्तुती करया गीत गावन स्तुती
स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाली हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पापक्यांसमुक्ताने खेळलो आमचे खातीर तो खुरसार मेलो पापक्यांसमुक्ताने खेळलो आमचे खातीर तो खुरसार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पापकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी पापक्यांक तूं आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले बागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखाती हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती करून ताची स्तुती एक घडी बसया कीर्तन 102 अशें म्हणटा सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक म्हजे बोब तुजेशी पावोवन दी म्हज्या आकांताच्या वेळा तुजें तोंड लिपय नाका म्हज्या विनवणेक कान दी हांव उलो मारता तेन्ना वेग्गी म्हाका जाप दी पातयणेचें मागणें विश्वासाचें मागणें एक भुरगें आपल्या आवय लागीं मोगान वचून ताका कितें जाय तें विचारता आनी ह्या वेळार मम्मी हांवें तुज्या कडेन विचारचें तूं म्हाका ना म्हणचें नाय नेंगी म्हाका तूं फाटी दिना म्हणा न्हय नेंगी पयलेंच भुरगें पुरा तयाराय करन निमाणें म्हाका अशें पिकनिकाक वचूंक गी आनी खंय वचूंक आसा म्हणून सांगता आनी आवय कांय करूंक जायना आनी हेंच मागणें किर्तनकाराचें म्हजे बोब तुजेशी पावोवन दी म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपय नाका
म्हज्या विनवणेक कान दी हांव उलो मारता तेन्ना वेग्गी म्हाका जाप दी मोगळा सोम्या तुजे लागीं आमी विचारता आसतना तूं आमकां केदींच ना म्हणा नाय ना म्हणचें तुजे लागीं ना गळाय जायत पूण तूं केदींच ना म्हणा नाय हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांच्या काळजांत जें कितें तें आशेन आसात तुज्या ह्या पवित्र रुपण्या मुखार तुजें हें हजरपण मानून घेता आसतना सोम्या तांच्या काळजाच्या क्लास तूं आयकून घे कितें बरें तांकां मेळोवंक आसा बरी भलायकी तांच्या जिवितांत जावंक आसा बरेंपण तांणी जोडूंक आसा समाधान घरांत तांणी भोगूंक आसा आस्ती बदकां मदें सवकासायेन समाधानान सगळो इत्यर्थ जावंक आसा भुरग्यां बाळांच्या जिवितांत बरें जावंक आसा बरो फुडार तांकां मेळोवंक आसा कुटुंबां जिवीत बांदून हाडूंक बरी सैरीक लाभोवंक आसा बरें काम मेळोवंक आसा शिकपान जैत मेळोवंक जायत्या संगतेनी हातेंदरच्या कामान जैत वैवटांत बिजनेसांत आदार मेळोवंक आसा हें सगळें सोम्या तूं जाणाय पूण म्हाका जंय म्हणून तूं खुशी व्हरताय देखून आमचें काळीज आमचें मन तुज्या मुखार आमी दवरता आमी मागल्लें तूं आमकां दिताय म्हणल्या विश्वासान सोम्या तुज्या मुखार आमी आसा तुजें तें सांगातपण तुवें आमकां बसयलाय तें तुजें हजरपण सोम्या आमकां एका रितीच्या बरवशान जियोंक करता हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना म्हणलें तें चरणां मात्र आमी तें हांगासर गावया कित्याक म्हज्या सर्व संकश्टां मदें बरेपणा मदें सगळ्यांनी म्हाका सांडला म्हणून सांगल्या चिंतल्या रे तूं म्हज्या सांगात आसाय म्हणली ती बुजवणेची उतरां ह्या घडये तुजें म्हजें जावं देत आमी उबे रावया आनी हें भोगाप तुजें म्हजें आमी करया सर्व आमी उबे रावया मोकळा सोम्या तुजेर पातयेवन ह्या घडी हांव हांगासर आसा तुजेर बरवसून हांव हांगासर तुज्या पांयां तळी रावला कश्ट म्हाका येता आसतना सगळ्यांनी सांडला म्हणून हांव चिंता पिडा शिडा मारेकार पिडा कुटुंबांत रेवड घालता आसतना सोम्या हांव सलवला म्हणून म्हाका भोगता म्हजें काळीज रडटा म्हजें कुटाम दुकान भरता म्हाका कोणाचोच आदार ना म्हणून हांव चिंता पूण ह्या घडये तुवें दिवची ती समाधानाची उतरां ह्या घडये तुवें उसारची ती धैर्य दिवची उतरां परत म्हज्या काळजांत हांव तुज्या मुखार दवरता संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी आराधुले म्हाका आसले बरीच आमी दिमी घालया हेंच सोम्यांचेर पातयणी दवरून आमी मुखार सरता आसतना आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा आजच सकाळीं 5 जाणांनी म्हाका फोन करून सांगलें म्हजो बापूय गडीस आसा म्हज्या कुटुंबाचो सांदो सिरियस आसा म्हज्या कुटुंबांत बरी भलायकी मेळोवंक आसा म्हाका फादर तुमचो भावार्थ आमच्या मागण्यांक पुरक जाता जाल्यार तुमच्या कुटुंबांत घरांत आश्चर्य घडतलें म्हणून हांवें ताका सांगलें पातयणेन येवंक जायना जाल्यार आस्पत्री आसल्यार उडास करा तुमच्या खातीर मागतलीं सभार आसात मरणाच्या तणीर आशिल्ल्यांक बाचाव करच्याक सोम्यांक गळायना जर तर मरण पावल्ल्या 4 दीस फोंडांत आशिल्ल्या लाजराक ताणें उठयलें तर ताच्या की वर्तें कितें जायजय मरण पावल्ल्या त्या विधवेच्या पुताक परत जीव केलें जाल्यार ताच्या की वर्तें कितें जायजय जायराच्या त्या दुवेक 12 वर्साच्या चलयेक थंयसर उठोन त्या आवय बापायच्या हातांत दिलें तर ताच्या की वर्तें कितें जायजय ही पिडा जीव आशिल्ल्या मनशांक आनी ह्या पिडेतावन देव खंडीत जावन सुटका दितलो सुटका तो दिता तुज्या म्हज्या जिवितांत हांवें तुवें भोगच्या सर्व कश्टा संकश्टांतावन सुटका तो दिता म्हज्या घरच्यांनी भोगच्या त्या पिडेतावन सुटका तो दिता म्हज्या मतींत हांवें म्हाका दोसच्या त्या संगतीतावन सुटका तो म्हाका दिता म्हजें थंय आशें वायट
हांवें सांडून एक नवो मनीस जावच्याक सुटका तो म्हाका दिता म्हजें जिवीत म्हज्या कुटुंबादारा समेत मोगान जियोवच्याक सुटका तो दिता आमाल पियोवण्या वरवीं म्हज्या कुटुंबांतलें समाधान पिड्ड्यार करच्या त्या म्हज्या भावा भयणीक सुटका तो दिता आमच्या घरांत नाना रितीर संकश्टाक समस्याक वळख जावन कुटुंबाचें समाधान पिड्ड्यार करच्या त्या कुटुंबाच्या संद्यांक सुटका तो दिता हांगासर आयिल्ल्या आमा समेस्तांक आमच्या पांयांच्या नाक्षेतावन तकलेच्या केंसा पर्यंत आमच्या जिवितांत कितें सर्व आसा त्याच सोम्या लागीं आमी सांगया कितें तुका आनी म्हाका मागोवंक आसा कितें सोम्यातान तुवें आनी हांवें जोडूंक आसा आमच्याच काळजांतान आमी सांगया म्हाका मागोवंक आसचें म्हाका जोडूंक आसचें म्हाका मेळोवंक आसचें म्हाका आशेवून आसचें हांवें हांगासर पातयेवन ह्या थळार आयिल्लें काळजांतावन सोम्या लागीं आमी सांगया म्हज्या पुताक म्हज्या दुवे म्हज्या गोपांत तुका हांव सांबाळटा म्हज्या गोपांत तुका हांव वारयता जेजू आपयता कश्टांच्या हर एका भावा भयणीक फकत सुरवेचे ते लायनी मात्र जेजू आपयता ताच्या गोपांत तुका आनी म्हाका तर त्याच सोम्या कडेन सगळें आमचें जिवीत भेटोवन दिवया आमच्या काळजाची बोकडां ताका आमी भेटोवया आनी तोच सोमी तुका म्हाका आपयता घेवच्याक ताचे आशिर्वाद जोडच्याक ताचें बेसांव जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू म्हज्या आवय बापायक म्हज्या भावा भयणीक म्हज्या भुरग्यां बाळांक म्हज्या वडिलांक म्हज्या विविध रितीच्या कश्टा संकश्टांत संपडिल्ल्या म्हज्याच कुटुंबाच्या सद्यांक आस्पत्रेंत न्हिदोन आसच्या घरांत खाटीर पडोन आसच्या तेणें मागोवंक उलो मारच्या हर एकल्याक सोमी आपयता जेजू आपयता ह्या नोवेनाच्या दिसांनी फुलां अर्पूंच्या सर भुरग्यांक आमी भेटोवन दिवया आमच्या घरांत आसची आमच्या वाड्यांत आसची आमच्या फेरगेजेंत आसची आमच्या वारेड्यांत आसची आमच्या दिएसेजेंत आसची आमच्या देशांत आसची सगळ्या संवसारार आसच्या भुरग्यांक तोच सोमी आपयता आमकां हर एकल्याक ताच्या आशिर्वादान भरच्याक तो आमकां आपोवणें दिता जेजू आशिर्वाद घेवच्या हो वेळ सोम्या सवे आमी खर्चिला आनी ताचो फळ जावन तो आमकां ताच्या आशिर्वादान भरता आनी आशिर्वाद आम्हा समेस्तांक मेळोवन दी म्हाका बरें करतल्यांक म्हाका संगतपण दितल्यांक म्हाका वायट करतल्यांक म्हाका विरोधपण करतल्यांक ह्या पूण थळार हांगासर विविध रितींनी संगतपण दिवच्या हजर जावच्या हर एकल्याक सोम्या तुजे आशिर्वाद दी आमचे कडेन मागोवंक विचारिल्ल्यांक तुजे आशिर्वाद दी
देवाचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येता आनी राज करता ससनाच्या ससना. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು. ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನನಗೆ ಸಾಕು ಈ ಲೋಕದೋಳು. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ಹಿಂಸೆ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ್ಯೂ ಸಂತೋಷದಿ ಹೋಗುವೆನು. ನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. मोगाच्यानो ह्या पुणथळ्यार पावल्ल्या तुमकां सर्वांक बाप संतोष तशें म्हजे नवी बरो येवकार सांजेचो वाज बापाच्या नांवी हांव मागता. आमी येवकार मागचें मात्र बेसांव दिवचें जुजे वाजान आनी हें जोडचें तुवें आनी हांवें देखून हें आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान आमकां करचें बरेंपण. आनी आज हांगासर मिसाक आयिल्ली ते समय ह्या परी आसात. रॉयलन आनी रेशमा क्रास्ता कुलशेकर अर्गान जावन, सिल्विया कास्टेलिनो पांगळा अर्गान जावन, विजिता मारिया लोबो पेरमानूर अर्गान जावन, जुलियाना डिसोजा पेरमानूर अर्गान जावन, लिली डिसोजा देलंता बेट्टू अर्गान जावन, जॉन क्रास्ता बेळा अर्गान जावन, एजरा रूथ डिसोजा विजय अडका तेचे हृदया खातीर, एडन लोबो शंकरपुरा अर्गान जावन, हेलेन डिसोजा शंकरपुरा अर्गान जावन, एलियन आनी रोजी फेर्नांडीस पाणीर अर्गान जावन, सिंथिया सिक्वेरा पांगळा अर्गान जावन, संदीप डिसोजा लरट्टो अर्गान जावन, आयरीन मेंडोन्सा शंकरपुरा अर्गान जावन, रामू ताच्या आत्म्या खातीर वीणा भद्रावती, ग्लॅडिस क्वाड्रस शंकरपुरा अर्गान जावन, लॉयड जोसिल क्वाड्रस शंकरपुरा अर्गान जावन, क्लारा एलियन मचादो शंकरपुरा अर्गान जावन, प्रनविल मिनेजस शंकरपुरा ताच्या जल्मा संदर्भी अर्गान जावन, हेलेन डिमेलो आनी कुटाम शंकरपुरा अर्गान जावन, सिंथिया डिसोजा बिकनकट्ट अर्गान जावन, शर्मिला आग्नेला डिसोजा केम्मंड अर्गान जावन, रोनाल्ड सिक्वेरा भुरग्याक बरी भलायके खातीर हांगासर मागोवंक सांगिल्लें. फाटल्या दिसांनी आमी मागल्लें ल्हान भुरग्याच्या ताची ब्रेन वाडावळ जायना म्हणून आसलें आनी थंयसर भलायकेन बरेंपण मेळ्ळ्याक तांणी अर्गां दिल्यांत. मूडबिद्री जॉर्ज जोझफ कण्णूर ताचे इराद्या खातीर, घरच्या आल्मां खातीर अरुण लोविटा क्रास्ता मेंबळ, ब्रिंडन डायस गोवा ताचे इराद्या खातीर, लोर्दन डायस गोवा अर्गान जावन, जॉर्डन फेर्नांडीस गोवा अर्गान जावन, वेरोनिका लोबो मोगर्नाड अर्गान जावन, शर्विन डिसोजा फजीर ताच्या जल्माच्या दुसऱ्या वर्साक
अर्गान जावन गॉडविन लॅन्सी तावराली पदे अर्गान जावन लुसी लोबो पिनंगडे अर्गान जावन लिहान स्टॅनिस्लस मनेला अर्गान जावन मौरिस मोंतेरो पुत्तूर अर्गान जावन रायना रोशन डिसोजा विटला अर्गान जावन सुनील डिसोजा मारिल अर्गान जावन व्हॅलेंटाईन डिसोजा वर्काडी अर्गान जावन मायकल नोरोना मडिकेरी अर्गान जावन फियोन आणि फिलिस्टन वेगस फजीर अर्गान जावन फेलिक्स वेगस आणि सपना फजीर अर्गान जावन नित्या सरावो पुत्तूर अर्गान जावन मार्सेल आणि रोशन लोबो तांच्या आत्म्या खातीर रीना बेंजन पदाव हेमा फेर्नांडीस फजीर अर्गान जावन सिल्वन आणि रीमा डिसोजा मोडंकाप अर्गान जावन प्रकाश डि सिल्वा आणि फॅमिली उजिरे तांच्या इराद्या खातीर विन्संट आणि प्रमिला डिसोजा पाणीर तांच्या लग्नाच्या दिसाच्या उडासाक अर्गान जावन रॉबर्ट डिसोजा ताच्या आत्म्या खातीर कॅथरीन डिसोजा सुनंगला मुडिपू कॅथरीन डिसोजा मुडिपू अर्गान जावन ह्या सर्व इराद्या सभे उपकार आठयता देव तांकां समेस्तांक बेसांवांनी बरोवन दी सर्वांचे इरादे सुफळ जावन दीत सस्नांचो विशय मरण पावल्ल्यांक लाबोवन दी म्हणच्या सवे हांगासर जमले आमचे सर्वांचे काळजाचे यात्रेक जजेवाजा बाप्पा मुखांत्र सर्वेस्पर देव तुका म्हाका आमकां हरी एकल्याक फावो करून दी भक्तीपणाक आमी उबी रावया पानांको 30 आणि 6 36 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगळ भाव बहिणो सांजू जेवास पूर्ण तळार आमी हांगा आसा देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक अर्गां आमी दिली आनी तेच बरी ताची महत् कार्यां वर्णन ह्या मिसाच्या बलिदानांत ताका सेवंक आमी सांगाता जमल्या हाची देवस्तुती बुधवंत देडया बरी जिविताच्या दिव्यांत बऱ्या करण्यांचें थेल घेवंक आमकां उलो दिता आमच्या उतरान करण्यान आनी जिविता मारिफात हेरांक आमी साक्ष दिवंक आनी हेरांच्या जिवितांत बरें करूंक आमकां आपयता जायते फावटी आमी हें करूंक फाटीं सरल्या खातीर देवा लागचें बोक्सांनी मागया नितळ काळजान मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमकां समी तयार करुया आमच्या बातकांची दूख धरून संगता म्हणुया हांव बातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो
जगनी हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या बसत बगे सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या बापा सांजू देवाचा परजळीत मागणी आनी दुबळी गायची जिणी जेवण तुझ्या परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळी गायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ठोकरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासना साम पावलान कोरिंगारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणींनो पवित्रान दिवंक म्हूण कांय क्रिस्तान म्हाका धाडलोलो न्हय म्हाका धाडलोलो सुवार्ता परगट करूंक ते क्रिस्ताचे कुर्साचे बळ नापयसाय नाशे मनशाच्या जन्वायेच्या उतराविणे ती परगट करूंक म्हाका धाडला नासाक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण दिसता पूण बाचावेक व्हरतले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे समर्थेची रुजवात पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा जनर्यांची जन्वाय हांव नाश करतलो आनी बुदवंताची बुदवंतकाय हांव व्यर्थ करतलो बुदवंत आतां खंय आसात शास्त्री खंय पावल्यात वाद विवाद करतले ह्या आमच्या काळाचे विद्वांस खंय गेल्यात ह्या संवसाराची जन्वाय देवान पिशेपण म्हूण कन्न सोडल्या न्हय देवान आपले जन्वायेन थारयले प्रमाणे संवसार आपले जन्वायेन देवाची वळख धरूंक सकना जालो देखून आमच्या संदेशाची पिसाये मुखांत सतमंतल्यांनी तारण जोडूंक देवाची खुशी जाली वय जुदेव खुणा मागता ग्रेक जन्वाय सोदता पूण आमी कुर्सयल्या क्रिस्ताक परगटता जुदेवांक तो एक अडकल आनी हेर जातीच्यांक तो एक पिशेपण तरी पूण देवान आपयल्यांक जुदेवांक तशे हेर जातीच्यांक क्रिस्तस देवाची सकत आनी देवाची जन्वाय कित्याक जे कितें देवाची पिसाय म्हूण दिसता ते मनशाचे जन्वाये प्रास उत्तम आनी जे कितें देवाची अस्कतकाय म्हूण दिसता ते मनशाच्या बळा प्रास बलिश्ट देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या नितिवंतानो सर्वेस्पराक उल्हासाची गितां गाया विदेय काळजाच्यांक असली स्तुती सोंपता विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाखाणा दासरियांचे किन्नारेन ताका संगीता करा श्लोक पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या सर्वेस्पराचे उतर खरेंच करे सगळी ताची कर्तुवा विश्वासीपणाची
न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. राष्ट्राच्यो आलोचन्यो सर्वेस्पर व्यर्थ करता, परजांच्यो येवजण्यो तो निर्फोळ करून सोडटा. पूण सर्वेस्पराची मांडावळ ससनांक बाळटा, ताच्या काळजाची योजना संततेच्या संततेक तकतात. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. मनशा पुता समोर उभी रावंक फावो जायशे, तुम्ही कळा नासतना म्हाका आनी जागृत रावा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येतना देवाचें राज हे परी म्हणयेत. 10 दिडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बूद नाचल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नाचल्या 5 आपले बगलेक दिवे घेतले, पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंत आनी दिव्या सांगता आपल्या कोळसुलांनी तेल घेतलें. होरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मध्यान राती एक बोब जाली. आळे होरेत आयलो, ताका मेळोंक घेया. इतलें आयकलेंच त्यो सर्व देडयो उठल्यो आनी आपापले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तबळ बूद नाचल्यो बुदवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवातात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तुमी विकतल्या सरशी वचून मोलाक घेवचें बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोच आनी आयत्यो आसलेल्यो दिडयो ताचे सांगाता लग्ना साला भितर सरल्यो आनी दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 दिडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना, जायना. तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. 1888 इसवीत स्वीडन गंवचो नवार्दीक इजनेर आनी संशोधक आल्फ्रेड नोबेल हर्षेंच्या बरीच दिसाळें पत्र वाचून आसलो. वाचता वाचता मरणाची खबर म्हणजे ओबिच्युरी आटापलेलें पान उक्तें करता आसतना आल्फ्रेड एकच फावटी शर्मेता. त्या पानांत ताच्या फोट्या सांगाता ताचीच मरणाची खबर छापुल्ली. ताचें तकलें नांव अशें लिखिल्लें, मरणाचो दलाली अंतरलो. द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. एकच फावटी 2 अघात. पयलो
जीव आसतनाच ताका मरणान दाखल केल्लो आनी दुसरें तातूंत लिखिल्लें तें तकलें नांव मरणाचो दलाली अंतरलो. अशें लिखिल्लें कित्याक म्हळ्यार आल्फ्रेडान बऱ्या इराद्यान संशोधन करून सोदून काडलें डायनामायट साबारांक नासाक आनी देसवटाकी कारण जाल्लें. नीज गजाल कितें म्हळ्यार आल्फ्रेडाचो एकलो भाव लुडवीग कान्स शहरांत तकलेच्या रक्तस्रावांत देवाधीन जाल्लो. पॅरिसाच्या एका पत्रान सुकोवन लुडविगा बदलाक आल्फ्रेडाचो फोटो छापून ताणें लिखिल्लें जावन आसा. हे घडीत आल्फ्रेडाच्या जिवितांत संपूर्ण बदलावन हाडटा. तो म्हणटा हांव मेल्ल्या उपरांत म्हाका कोणेंच मरणाचो दलाली म्हणून आपोवचें नाका, ह्या उगडास काडचो बिलकुल नाका. मरचे आदीं ताच्या जिविताच्या दिव्यांत बऱ्या करण्याचें तेल भरूंक तो प्रयत्न करता आनी आल्फ्रेड नोबेल प्रतिश्ठान म्हणजे फावंडेशन तो स्थापन करता. ताचें सर्वस्व लगभग $265 मिलियन त्या प्रतिश्ठापनाक दान दिता. 5 नोबेल प्रशस्त्यो केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसीन, फिजिक्स आनी पीस तो रचता. ह्यो प्रशस्त्यो आज संवसारांतल्या सर्व प्रशस्ती प्रास सर्वोच्च्यो म्हणून नावाडल्यात. जायत्यांक तांच्या आनी हेरांच्या जिविताच्या दिव्यांत बऱ्या करण्याचें तेल बरोवंक प्रेरण जावंक पावलां. बगाळे बाबा भयणीनो, आमी हर एकलो ह्या संवसारांत जियेता आनी संवसारांत जियोवच्या मनशा मदें 2 वर्ग करयेत. पयलो वर्ग जावन आसा आळशी. आज नाका फाल्यां म्हणचे हे फाल्यां जायनासतना मरतात. हे जिणेंत सदान करनात देखून हे जिणेंत यशस्वी जायनात. बगार जिणेंत सुलवतात. उत्तेजन हुकूम नासले हे तांच्या मरणाक तयार करनासतना तिरस्कार जातात आनी नासाक बली जातात. दुसऱ्या वर्गाचे मनीस जावन आसात चतुर, जागृत, दिसपट्टे कायदे पाळचे आनी बेसाचे कायदे पाळन देवाक आनी पेल्याक मानवून जियोवचे आनी असले प्रयत्न करून तांचे जिविताची वाट समकूंक बरी, चतुर आनी जागृत जावन आसतात. हे आपलें काम दिसपट्टे प्रामाणीकपणी करतात. जिणेंत यशस्वी जोडतात. कश्टाचे जाल्यार ते त्या कश्टांचे झुजतात आनी चलवल्यार निराश जायनात. बगार धैर्यान फुडें समकतात आनी तांचो एक इरादो ती शेवट पावचो आनी तो शेवट ते पावतात. जिणेंत सादारण करून ते दाखयतात. हे मनीस आपल्या मरणाच्या वेळार आमच्या सोम्याक आपल्या शेगुन्यांच्या देणयांनी मेळोवंक येतात आनी इनाम जावन सासनाचो विशेव ह्या सासनाचें जिवीत ते जोडूंक शकतात. बगाळे बाबा भयणीनो, सुवार्थेच्या 10 देडयांची ओपारींत त्या 10 देडयांचो शेवट आसलो आनी त्या 10 देडयांच्या शेवटांत तो शेवट एकच तांचो तो जावन आसा होरेताक मेळचो. पूण होरेत केदाळा येता म्हणून कोणाकच कळीत नातलें. इस्रायल गांवांत जेजूच्या काळार लग्नाचो संभ्रम 1 हप्त्या पर्यंत चलतालो आनी ह्या 1 हप्त्यांत चलच्या संभ्रमांत होरेत ताच्या सांगाता सोवें लग्नाची मोलादीक मुस्ताईक घेवन येतालो आनी व्हंकलेच्या घरांत वयतालो. ताका स्विकार करूंक देडयो तयार आसताल्यो. ह्या देडयो वयताल्यो. होरेत येवचो वेळ तांकां कळीत आसनातलो. खंयच्याय वेळार तो येत तरी ताका मेळोवन राखोवंक आसतली. असलेंच
चित्रान जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी सर्गींच्या राजाक रिगोवंक ह्या सोम्याच्या येण्याक तयार रावंक आमी कशें तयार आसूंक जाय म्हणल्या विशयांत आमकां शिकयता. कशें राखून रावचें तें आमकां सोडुल्लें. बुधवंत दडया बरी या बुधनातल्या दडया बरी हें हर एका क्रिस्तवानी निर्णय करचें. हांवें आनी तुवें हर एकल्यांनी निर्णय करचें. पवित्र स्नानांत आमकां हर एकल्यांक देवाचें देणें जावन जळतो दिवो दिवन तेला संगी आमकां दिला आनी हो दिवो आमी जळतो सांबाळूंक आसा. सांपावलान कोरिंथकारां बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वासाप वर्ता बरी रितीन आमकां सांगता की पवित्र स्नान दिवंक न्हय बगार शुभ वार्ता परगट करूंक म्हाका धाडला. पवित्र स्नान दिवंक न्हय बगार शुभ वार्ता परगट करूंक म्हाका धाडला. तेंय क्रिस्ताच्या खुर्साचें बळ नपयस जायनाशें मनशांच्या जन्मयाच्या उतरां विणें ती परगट करूंक म्हूण म्हाका धाडला. वर्ता बरीत उतरां सांपावलान कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले आयचे पयल्या वासाप हे दिशेन आमकां हर एकल्यांक प्रेरण जावन आसा. तर मगाळ बाबा भयणीनो क्रिस्ती जिवितांत जेजूस जावन आसा एक खरें तेल. जेजूस जावन आसा खरें तेल. जो कोण तेल दिव्याक घालूंक विसरता तांकां बुधनातल्यो देडयो म्हणयेत. चड जावन दिवे पलवानातले परी हर क्रिस्तवान पळोवंक आसा. आमचे दिवे कशे पलवातात तेन्ते समा आयिल्ल्या वेळार तळण्याक संपडटा आसतना आमचे दिवे पलवातात आनी हे दिवे पलवानातले बरी खरेपणी आमी सांबाळचें चड गरजेचें जावन आसा. आज प्रत्येक रितीन आमकां हर एकल्याक जेजू बऱ्या करण्याचें तेल आमच्या जिवितांत घेवंक उलो दिता आसतना क्रिस्त ताच्या दुसऱ्या येण्याक राखून रावंक आमी हर एकल्याव आसाव. क्रिस्ताचें दुसरें येणें केदाळा जाता तें आमकां कळीत ना. तर आमी कितें करूंक आसा बगाळ भावा भयणो दुबावा विणें आमचें जिवीत आमी सारया. दुबावा विणें आमी क्रिस्ताक परगट करया. दुबावा विणें क्रिस्त खरेंच परत येतलो म्हणून उडास दवरया. जें कितें मिसांव पवित्र स्नानांत आमकां दिलां तें मिसांव दिसपरतें करून जियोवया. दुसऱ्या सुवातेर क्रिस्तांवांनी आत्मीक सुखीदाडी खातीर भियोवची गरज ना. पवित्र स्नानांत आमकां बरोवन उमथोंच्या मापान जेजून जिवीत दिलां. विविध सक्रामेंत दिल्यात आनी ह्या सक्रामेंता मारिफात आमचें क्रिस्ती जिवीत फळा बरीत करूंक आमकां आपोवणें लाभलां. हें आपोवणें स्विकार करून फुडें समकोया. आनी तिसऱ्या सुवातेर क्रिस्तांव म्हळ्यार हर एक दीस राखून रावचें. तेंय क्रिस्ताक राखून रावचें. जेजूस म्हणलें खरें तेल घेवन राखून रावचें. आनी चवथें खरी जानवाय म्हळ्यार दिवे पालवानांतल्या बरें तवळ तवळ दिव्याची खरी जानवाय करची. तर मोगाळ बाबा भयणीनो आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत क्रिस्त म्हणलें तेल आमी घेवया आनी बऱ्या करण्या मारिफात क्रिस्ताक मानवत असलें जिवीत जियेवया. आनी हेरांच्या जिवितांत आमी एक वर्ते साक्ष जावन जियोवच्याक एवकारिस्तांतलो जेजू म्हाका आनी तुका हर एकल्या प्रेरण दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. जीवन आमचे तुका भेटे
माझ्या भाव बहिणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसले जावून मागात. हे तुमच्या आदरतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमे आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेवन सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपले परजे खातीर सांज जेवासान कदकदीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी गलतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोवमान वाले हेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजांनी पयजेना वांटो घेवन आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजो जेवासा पासून आमी तुका दिन वाचतांव. भवार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्त संगात सोडून गलतेपणाच्या आनी दुबलिकाच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षक जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सतुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापाक रसूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून आनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कश्ट मरान सुसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी करचे रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबा सो गुट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणासोनीपणा जिवंतपणासून भक्ती उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वांची काल तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका अधीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीचे एका कुळकार तांकां तुजे सगळे मिल्ल्यान समेस्तान तुजे पद जळीत मुखामोळ फळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत भगवान जुजे वाज आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर स्वसंच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या ते राम पविसा तुजे रास आमकां ये तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसभरचो ग्रास आज आमकां दी अरे आमी आमचे सुकलेले आम बक्षिता अशें आमची बातकां बगस. अरे आमकां ताणलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशानतलें आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एक पोटांत सांबाळ. तुजी येताराच वर्स लयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियाच. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पण देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. भलायकी मेळटली. पानांको 169 169. तुझ्या
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बाकी दिसा तुज्या पोन्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडीर तुज्या जेवणात दोश केल्ल्या बसोत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटां जीवन जितान आमच्या काळजांत सडय आनी सांजुजे वासाच्या परजळे शिकोवण्या देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटोवंक आमकां कृपा दी आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. दबाजी आशिर्वादा खातीर तुमचे तकले बगयात. सर पदवेदार देव दयाळायेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. आमेन. दैवी शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बवार्थान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाजीनी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. आमेन. शांती समाधानाची वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावोवन तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची ओडकार. दयकन बसात. मगाळ भावा भयणीनो, ह्या पवित्रार सांजुजे वास बापा मुखान देवाची आशिर्वादां जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक ह्या पुनशत सरेक्तर मनादीक आशिसीर पेलो बापांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान म्हाका सेवकार हांव मागता आसतना तुमी भेटयले सर विरादे सुपळ जावन दी म्हणल्यार आमचें मागणें जावन आसा. हाचें भक्तीपण चलोवन वेल्ले ह्या पुनशेताचे रेक्तर मनादीक आशिसीर पेल्लो बाप ताणें आराधना मारिफात जेजू सवें संगतपण दिलां आनी अशें जेजूच्या एकपणांत जियोंक तांणी आमकां आदार आनी कृपा फावो केल्या. देवाच्या उतरां मारिफात तांणी पोशीत केला आनी सक्रामेंताच्या बेसांवा मारिफात तांणी आमकां घटाय आनी सवकसाय मेळाशी आदार दिला. तुमच्या सर्वांच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. कुमसाराक सांगतपण आनी कुमो केल्ले फरंगी पेटे कोयंताची याजाक मनादी दिलराज बापू आनी मनादीक दिपाक तुमकां देव बरें करूं. कंतराचे मुखेल बोन घेवन समायना मनेस सायमन पायस आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक विडियो रेकॉर्डिंग करचो नांव कळीत ना डिवायन वर्ड चॅनलाचो आनी हे डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बंदी देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेल मंगतल्या सांत तोमास हिरा वाड्याकारान देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजे वास बापा मुखान देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर मागता. येवच्या शुक्रारा मोगाची सेवा सा मदर तेरेजा खानातूर कुट्टाचे वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर सर्व रितीनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर चडून पुसून नितळ करच्या मिसा सर रितीची तयारी करच्या दान मिसां घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वसा पोसच्या कानीक जमो करच्या दानारुपी पुनशेताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितीन आतां खात दिवन वावर करच्या. सांजुजे वास बापाच्या सर्व भक्तिगां आनी तुमकां सर्वांक सांजुजे वास बापा मुखांत देवाच्या आशिर्वादां आमी मागता. तुमकां देव बरें करूं. कळवणी भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटल धाकटेर आसा ताचो फायदो तुमी जोडचो. मिसार वाचपा वाचून कशी वरतलें शुक्रार आराधन सुरू जावच्या पयलें म्हणजे 10:30 वरां पयलें म्हाका येवन मेळचें. जुजे वास भक्तिकांच्या वॉट्सअप ग्रुपाक नांव भरती करूंक कोणाय खुशी आसा तर तुमची वॉट्सअप नंबर नांव आनी गांव बरोवन दफ्तरांत थंयसर दिवचें. हर एका शुक्रारा 10 वरां तीर्स कुमसरां 10:30 वरां आराधन मीस नोवेन आनी सर्व भक्तिकां जेवण. हप्त्या मदें पोन शेत उक्तें आसा. धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तरांत दिवची. तुमची खुशेचें दान आमी मोगान स्विकार करतल्या. ह्या वर्सा सांजुजे वास बापाची वार्षिक परब डिसेंबराच्या 6 आनी 7 आनी 8 तारखेर तुमकां ह्या वेळार आपोवन दिता. हे तिनी दीस सामानात कंदवरात
आणि ह्या भक्तीपणांत वांटो घेवंक पुण्यशताच्या रेक्तर मला दियासी बापांच्या नांवान म्हज्या नांवान तुमकां हांव उलो दितां. सप्टेंबर म्हयन्याची जेजूची सुवार्ता सांजुजे वास स्टॉलांत मेळटा. एका प्रती ₹1 दा ती घेवन दिसपरते वाचपाचेर नियाळ करूंक तुमचे लागीं आमची विनंती जावन आसा. जेवणाच्या बाबतीन दान दिल्ल्यांक ह्या पुण्यशताचो रेक्तर मानाची वात वांटतलो. नांवा पयलीं कोणी हांगासर आसा तर गळाई करिनासतना तक्षण मुखार येवचें आनी वात स्विकार करची. विशान जॉयसन डिसोजा मोडंकाप ₹12,500. हरीश बेळा ₹500. लुर्स दायस गोवा ₹1,000. स्टेल्ला तोरस मोगरनाड ₹1,000. डेनिस डिसोजा आनी कुटुंब पुत्तूर ₹5,000. एल्सन पिरेरा पुत्तूर ₹1,000. बेनेडिक्टा डिसोजा विटला ₹500. फेलिक्स वेगास फजीर ₹1,000. दुल्सिन लसरादो फजीर ₹500. सिसिलिया डिसोजा आनी कुटुंब मोडंकाप ₹500. पुण्यशताच्या बऱ्यापणा खातीर दान सेलीन डिसोजा बेळा ₹2,000. गेल्या हप्त्यांत कोणी दान दिवन गेल्या हप्त्यांत येवंक जायनातलें आसा तर दानी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करची. कोणी दान दिल्लें आसा तर नांव आपणा तर मनाची वात स्विकार करची. दानीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. साजुजे वास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर दाराळ बापान वतूं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सोमेस्तांक परत देव बरें करूं. वाती वांटल्या ह्या पुण्यशताच्या रेक्तराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. दयकन उबी रावात. देखून बसया. मुखेच्यान सांज जवाज बापाच्या पांयां तळी आयिल्ली ते सवा हांगासर आसात. कितें आयल्यान आमी हांगासर बरयल्यान पूण ही सगळीं ताच्या पांयां तळी दवरून तुमच्या सर्वांच्या मागण्या बराबर हरी एकल्याची आशा सुफळ जावं दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां पाटयल्यांत एका 5 म्हयन्याच्या भुरग्या खातीर जुजेवाजा लागीं मागिल्लें ताका बरी भलायकी दिल्ल्या कुटुंबांची अर्गां दितात. चिंतिल्लें काम बऱ्या तरेन जाल्ल्या अर्गां. सर पिडेशिडेंतले कश्टां आव्हानांतले राखिल्ल्या अर्गां. शिराचे पिडेंतले जायते फावटी पडल्यारी राखून व्हेल्ल्याक जुजेवाज बापाक अर्गां पाटयल्यान कितें गरज आसा तें फावो केल्ल्याक अर्गां. दोळे दूख आनी तकली फडाफड गूण केल्ल्याक अर्गां. जागो बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्या खातीर अर्गां. बरें काम मेळिल्ल्याक कुटुंबांची अर्गां दितात. येदोळ म्हणसर बऱ्या भलायकी राखून सांबाळ व्हेल्ल्याक अर्गां. एकल्याक दुबईंत बरें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां. ते सवा सोरोप येवन आपल्या बायले भुरग्यांक कश्टोवचे आनी नाना तरांची गाळी दिवचे एका दादल्याच्या मतीक उजवाड मेळच्याक त्या घरची मागतात. शिकोवंक समच्या भुरग्यां सारकी मोत दिवन शिकोवंक बरे अंक काडूंक. दुस्मानांतले राखून व्हरच्याक एका प्रायवन स्त्रियेक मतीक समाधान आनी बरी भलायकी. एकल्याचो चामकळ बऱ्या तरान वसोवंक. विकून गेल्ल्या जाग्याचे पयशे बऱ्या तरान दिवच्याक तांच्या मतीक उजवाड. जाग्याचें रेकॉर्ड आनी इतर वस्तू चोर मेल्लें बऱ्या तरान फाटी दिवच्याक. ಮಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಲು. ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೋಟನ್ನು ಇಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೀನು ದೊರಕಲು. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬೈರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು. ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸಲು. जाग्या खातीर कुटुंबाच्या आनी दिवच्या दोशीतांव राखोवंक कोर्ट केस इत्यर्थ जावंक. 9 जाणांक भुरग्यांचे देणे फावो जमच्याक 9 जोड्यांक. इस्रायलाचे विजा बेगीनच फावो जमच्याक आनी बरें काम मेळच्याक. पयल्या क्लासीचे एका चेरक्या भुरग्या बरें आनी शिकोवंक आनी शिकल्लें उडासन दवरूंक सकत.
एका दुवेची मोतीची पिडा गूण जावच्याक आवय मागता जामियान माई कडेन बऱ्यान उलोवंक आनी माये मुखार रावोंक जियोवच्याक परगांवांत आसच्या तेगांक परगांवां वचोंक विजा आनी बरें काम मेळच्या खातीर एका स्त्रियेचो हात दूख गूण जावन बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याचो राग टेन्शन आनी दुबाव उणो जावन मतीक संतोष आनी समाधान आनी न्हवऱ्यातोन मोग मेळच्याक घरांत शांत समाधान आनी वडिलांक काल जावन जियोंक आनी भुरग्यां मतीक उजवाड मेळच्याक गांठी दूख गूण जावन शिरांक बळ मेळोवंक बँकान दवरिल्ली भुरग्याची चैन सोडोवंक वाट दाखोवन दिवच्याक दुवेन आनी जावेन एकामेका मोगान आनी समाधानान जियोंक आवय मागता चौगांक तकली फटाफट गूण जावंक मायग्रेन समस्या परिहार जावच्याक 11 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक आनी बरें काम मेळच्याक एका भुरग्यान सारकें चलोवंक आनी उलोवंक फावो जावच्या खातीर परगांव तशें एकल्या बेगीन काम मेळोवंक आनी सेवी इंटरव्यू पास जावंक खाण गेल्ल्या जाग्यार बिल्डींग बांदूंक पेपर वर्क सारके रितीन जावंक बरो इंजिनियर आनी सारकें प्लॅन करून काम बेगीनच प्रारंभ करच्याक बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी भुरग्यां जन्माय आनी बरी भलायकी कामांच्या सुज्ञराच्या चौगांक परगांवांत बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्याक आर्थीक परिस्थिती बरी जावन रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक कोंकली आनी लंग्साची पिडा गूण जावच्या खातीर एकल्याक कान दुखीतावन सुटका आनी पाट दूख गूण जावंक 13 जाणांक तापातावन सुटका मेळच्याक एकल्याक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी समस्येतान गूण जावच्याक एका विशेष गरजा खातीर थायरॉयड पॅरलीस गँग्रीन फिट्स गूण जावच्याक BP शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर तकली फटाफट माथे दूख पेंकाट दूख गांठी दूख पोटाची शिराची शेळ गूण जावंक सबार आनी मागला BSc नर्सिंग करून गव्हर्मेंट कोटा सीट मेळोवन पास जावच्याक एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान जावच्याक आनी बिझनेसाक लोन पास जावच्याक तकली दूख आनी पांय दूख गूण जावच्याक एलर्जी शेळ खोंकली ताप दोळे कुरजूंचे उणें जावंक आनी गूण जावंक काजार जावन 7 वर्सां जाल्ल्या एका काजारी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जावंक पाट हात पांय पेंकाट दूख दंपराची दूख घुमटी दूख गांठी दूख फिट्स गूण जावंक सबार आनी मागला जागो नांवार जावच्याक आनी रीण फारीक जावच्याक हर्नी आनी लिव्हराचे समस्या ऑपरेशन आसतना गूण जावच्याक एकल्याचें BSc नर्सिंगांत पास जावंक सबार दिसांतून आशिल्ली दुवेची पाट दूख गूण जावच्याक फर्स्ट PUCन शिकच्या भुरग्याक शिकोवंक बरी मोत आनी उडास दवरची सकत मेळच्याक पेंगटाची दूख गूण जावच्याक घर बांदूंक जाय आशिल्ले डॉक्युमेंट्स बेगीनच जावन नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक जाग्यार अशें सर वायट शेजारच्यांनी दिवची निंदा आनी कश्ट परिहार जावच्याक जाग्याचे सकट समस्या परिहार जावच्याक त्या कुटुंबाच्यांनी मागला चौगा कुटुंबांतल्या सर सद्या बरी भलायकी संतोष आनी घरांत शांतताय समाधान मेळोवंक एकल्याक रातीक सारकी न्हीद पडोवंक आनी मतीक समाधान मेळोवंक 13 जाणांक घर बांदूंक फावो जावच्याक प्रियोन सॅम म्हणल्यार 10 म्हयन्याच्या भुरग्याक किमो सुरू केला ताची इम्युनिटी पॉवर उणी आसा ताका दूख सोंसून व्हरूंक सकत आनी बऱ्या भलायके खातीर घरचीं मागतात चेडवाचें काम बरें जावच्या खातीर आंगाराची कीड गूण जावच्याक आनी दम बांदचें गूण जावच्याक ऑस्ट्रेलियाची विजा मेळचे खातीर 2 वर्सांच्या एका चेरक्या भुरग्यान बेगीनच उलोवच्याक एप्रुवल जावन होल्ड दवरले लोन मेळच्या खातीर 4 जाणांनी आमल पिवणें सोडच्या खातीर आनी कुटुंबान मोगान जियोवच्याक तोंडा भितर आनी ताळ्या भितर फोड जावन पडचे रावोंक शिरांची पिडा आंग दूख पोटाचे समस्या किडनी समस्या गूण जावंक आवयक बरी भलायकी सर्व अपघातांतल्या आनी पिडेशिडेंतल्या रागच्या भुरगीं मागतात एकल्याचो दुबाव पयस वेच्या खातीर हालतोणार आशिल्ल्यांक आनी प्रायवंतां मतीं समाधान आनी बरी भलायकी रीण दिल्ले पयशे बेगीनच फाटीं मेळच्याक अस्वस्थ आनी कश्टार आशिल्ल्या बेगीनच बरेपण लाभच्याक आस्तीचो वांटो कसलेच झगडे लढाई नासतना बऱ्या तरान नित्य प्रकार वांटे जावंक एकल्याचो पांय दूख गूण जावच्या खातीर नाना रितीच्या पिडेन कश्टांच्या सर्वांक बरी भलायकी समाधान आनी धैर्य मेळच्याक ब्लड कॅन्सर गूण जावच्याक किमो घेवन आशिल्ल्यांक बेगीनच बरेपण लाभोवंक एकल्याची घुमटी दूख आनी हरद्यान दूख उणी जावच्याक दुबईन चलोवन आसचें बिझनेस बऱ्यान चलोवंक कामागारांनी संगात दिवंक दोगांची एलर्जी बऱ्यान गूण जावंक युरोप प्रोसेस बेगीन जावन वर्क परमीट लाभोवंक कॅनडांत आसच्या दोगांक बरें काम मेळोवंक फाटीचें ऑपरेशन जाल्ल्या एकल्याक बेगीनच बरी भलायकी मेळोवन समाधानाचें जिवीत ताका लाभच्याक शुगरा वरवीं कश्टांच्या दोगांक शुगर नॉर्मल जावंक 6 जाणां ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मेळोवंक एकल्याचें जॉन्डिस तशें डायलिसीस नासता तशी पिडा गूण जावंक घरचीं मागतात ह्या सर्व ते सवा सवें आमच्या काळजाचे अत्रे कितें सर्व आमकां मागोवंक आसा
ते सर्व जुजावाजाच्या पांयतळी दवरचे आसुवे. हे पुणतळार येवच्या सर भक्तिकांचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावं दीत. कोणाक कितें गरज जावंक आसा आनी हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या, हांगासर भक्तीपण चलोवन व्हरच्या, कुमसारांक आदार दिवच्या, विविध रितींनी दान कुमोक दिवच्या सर्व बऱ्या मनांच्यांक तसो जुजावाज बाप देवा तावन देवाचे विस्तार आशिर्वादा फावो करून दी. आनी हांगासर गरजेवंतां जायतें बरें मागोवन येता तांचे काळजाचे यात्रेक सुफळ जावं दीत आनी समेस्तांक बरेंपण मेळोवन दी म्हणून दिंबी घाल्या हात वयर घाल्या एक आमच्या पायक नामान मरी आनंद बापा हरी एकल्याक बरें जावं दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या जावन तुजी राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुतपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी देवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगिवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या गेली आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशे आदी तसोच आनी सदां सर्वदा. भाग्यवान जुजेवाजाचें लदीन सोम्या काकुळतामची कर, सोम्या काकुळतामची कर, क्रिस्ता काकुळतामची कर, क्रिस्ता काकुळतामची कर, क्रिस्ता आयकम क्रिस्ता आयकमका, क्रिस्ता दयन आयकम, क्रिस्ता दयन आयकमका, सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर, देवता संसाराच्या तारका काकुळतामची कर, देवा पवित्रत्म्या काकुळतामची कर, संत मातृंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर, गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, दुबळेकायेचे जिणीस येवचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळ्या मिसांव काम केल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, सगळ्या केनारान पवित्रपणाचो परमळ पसरल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, श्रीलंकान दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, मरिये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, भिकार्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कातोलिक भावार्थ जिवो केल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, कोणताचे भक्तीपणादान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, कस्तान सांपडलेल्यांच्या गरजांक पावोवन तांकां बुजयल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, देवाचेर भावार दवन जिणयेंत आयिल्ले सर कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, भावार्थ सांडून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास आम्हा बापा पसत विनंती कर, देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वास बापा आम्हा पसत विनंती कर, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले बोगस आमकां सम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या, देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकुळतामची कर. ए सांजुजे वास तूं आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय. तुजें जीवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफांग. तेच वाटेन आमी सलशाक तुजें तांव प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले, तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वंशाक तूं सुडसुडीत जालोय. अंतकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट होगडलेल्या सरशी तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडलें. हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्लें म्हणना, कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस कर. पेल्याच्या बाच्या विशयांची आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्यांचो, कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजाक तूं पावलोय, तांची दुकां तुवें पुसलीं. तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या लना बोंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मेरी फाश केल्या आसता. जेजूचे सारके दुर्बळ्या पिडेस्ता आनी कश्टांतल्या ते पळोव आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली
आनी सबारांक देवाचो आदर मेळना सकेलोय आज सर्गरसान देवा संगीत तूं आसाय थंय तांव तुजी मोगाळ दीस आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जीवन तुका उक्ते करताव आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडताव आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसो देवलगे माग या घडये या म्हज्या गरज पसो देवलगे विनंती कर थोडो वेळ मौनपणी आमचो गरजो हांगासर उसारया सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगे थावन केदीस पयस वचूंक आमकां सोडी नाका दुस्मानाच्या सर पासां थावन आमकां राखून वर भवार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावं दिव नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशें कर आमेन सोम्याचे नावी आमचो आदार तने रसला सर्गनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया सर्गींच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टांक आनी अडचणी संपडलेल्या दई तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितांक करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपले जिनिये आनी मरणान जायतीं अजाप करून दीस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडलीं ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारले विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां बाबा कर म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं आज सांजुजे वासाच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करूं मान करता ताची महिमा आनी संतोश एका देवात येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजुजे वासाच्या विनवणे सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतले तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडा जिविताच्या वायटांनी सुरोवन तुमी वाडो शेगीन सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांजुजे वा सर्गींच्या राजान बापाचे कोडान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा तुमी सगळीं त्या बापान बसयल्ल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकूळ जोडून सासनाक भोगूंक पावो आनी त्या सोडून दरा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे आसूं आमेन
सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां सांज देवास बापा बगेवन कुसाचे कृपेन योरम काम चे देवा आमच्या अंदेस मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन